पणजे आझाद मैदानाचेर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी करपी उठाचो महामेळावो आतां म्हाड्डोळा जातलो अशी माहिती उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली। 2027च्या गोंय विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण लागू जावपाकूच जाय अशें प्रकाश वेळीपाचें म्हणणें। आयकात। 13 ऑगस्ट हो आमी एक तारीख निश्चित केल्ली की उठाचे मार्फत आमी एक महामेळावो पणजे आझाद मैदानाचेर करपाचें आसता। आमी सगळ्याक ह्या खातीर वाडे जे आमचे वाडे आसात गोंयांत 10 तालुक्यांत त्या सगळ्या वाड्याचेर आमच्या सगळ्या लिडरांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी रातीचो दीस करून मिटिंग आयोजित केल्या। आजही सुद्धा चालू आसात। काल आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची सुद्धा भेट घेऊन आमची ह्या तयारीची तांकां माहिती दिल्ली। पण अकस्मात 5:30 वरांचेर आमकां आमच्या हाताक एक पत्रक पावलें की आझाद मैदानाचे काही कारणास्तव आमकां ती मिटिंग घेवपाक शक्य जायना। आज आमी गणपती हॉला पासून ते सविस्तर चर्चा जाल्ली आसा आणि हो कार्यक्रम 13 तारखेचो हो जावपाक जायच अशें सगळ्यांचें म्हणणें पडलें, कारण तयारी खूब केल्ली आसा आमी। आणि उठाची आयडेंटिटी म्हळ्यार लोकांचो दिल्लो शब्द आसा त्या ठरल्या प्रमाणे आतापर्यंत आमी आमचे सगळे एक्टिविटीज केल्ले आसात आणि म्हणून ही जावची हो सगळ्यांचो आग्रह आसलो। आणि म्हणून आमी जेन्ना आझाद मैदानाचो वेन्यू आमकां मेळना म्हणून आमी ताबडतोब हांगा राती येवन आयडेंटिफाय केलें की फोंड्याक म्हार्दोळ हांगा एक क्रांती मैदान आसा आणि फाल्यांचो 13 तारखेचो ठरल्या प्रमाणे 3 वरां साकून क्रांती मैदान म्हार्दोळ हांगा हो आमचो जो आमचे एकत्र आमचे जे सॉलिडारिटी म्हणटात आमची युनिटी आसा हे दाखोवपा खातीर आणि जे सरकारान नोटिफिकेशन काढले आसा जो 1 वर्स पर्यंत 13 ऑगस्ट 2025 साकून जे पेंडिंग आसले आमी ह्या वेळार पयले फेजीचे जे गव्हर्नमेंटाचे अभिनंदन करतात, पण अजूनही त्या संबंधी अनेक 2 फेजी उरले आसात जी म्हणजे इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन जे कमिशन आसा हेजे पर्यंत फायनल आमकां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसा तो जावपाकूच जाय। आणि म्हणून आग्रहाची आमची भूमिका मांडपा खातीर 2027 आमकां हे रिझर्वेशन गोंयचे 4 मतदारसंघां लागू जावपाकूच जाय। आमचं ठरल्या प्रमाणे 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस पडटा ब्रेस्तार जागा आसा, वेन्यू आसा, क्रांती मैदान म्हार्दोळ फोंडा हांगा गोंयच्या तमाम आमच्या ह्या सिस्टमा आसले ज्यो मिटींग घेताले युवा वर्ग महिला वर्ग सगळे आमचे एसटी बांधव गोंयचे सगळे एसटी बांधवांक आमी उलो मारतात। एक आमी पीसफूल असो हो आमचो गेट टुगेदर आसा, ताका महामेळावो म्हणपाचो। तांकां आमचे युनिटीचो एक युनिटीचो संदेश गोंयभर दिवचो आणि 2 म्हयन्या भितर हो जो उरलेलो प्रोसेस आसा रिझर्वेशना संबंधी तो जावचो हेजे खातीर हे लार्ज गॅदरींग आमी करतात। आमी सगळ्यांनी दखल घेतली आसा।